दुसरें एक उतर जे सामकें गुळगुळीत गुळगुळीत जावन झरोवन ना जायत गेलां तें विकास, उदरगत. आनी उदरगत म्हळ्यार सरकाराचे नदरेन कितें? बांदकामां. मोठ्यो मोठ्यो बिल्डिंगो उब्यो जाल्यो की विकास जालो. रस्ते गुळगुळीत जाले की विकास जालो. हो विकास न्हू. विकासाची 3 म्हत्वाची आंगां आसात. पयलें आंग जे प्रश्न निर्माण जातात थोडे विकासाक लागूनय जातात, पूण जे प्रशासकीय फेल्युराक लागूनय जातात. प्रशासन जर सारकें चल्लें ना, सरकारी धोरणां जर सारकीं नासलीं जाल्यारय प्रश्न उप्रासतात. आनी आज न्ही, फाटलीं कितलींशींच वर्सां असले प्रश्न भिजत पडिल्ले आसात आनी सरकारान त्या बाबतींत कांय करूंक ना. उदकाचो प्रश्न. गोंय सारके प्रदेशांत उदका खातीर लोकांनी वळवळूंक जाय, पूण कांय गांवांनी लोक अजून वळवळटात. बायलो कळशे हांडीर घेवन मोर्चे काडटात. विजे खातीर तळमळटात. वीज मेळटा हरशी भायल्यान आमी कांय 1 मेगावॉट पासून तयार करनात, पूण ती वीज सारकी लोकांक पावोवपाक आमकां शक्य जायना म्हणून लोक इंजिनियरांक घेराव घालतात, धरणी धरतात. हे सामके मुळावे प्रश्न. जे प्रदेशाक मुक्तीची 60 वर्सां जावन गेल्यात, 60 वर्सां जे राज्य तरेक विकासाची भास करीत आसा, तो विकास हांगा फेल जाला. उदका खातीर आनी विजे खातीर लोकांनी आतां 60 वर्सां जातकच तळमळपाचें. 60 वर्सां केलें कितें? 50 वर्सां कांय केलें ना अशें धरया. 50 वर्सां सरकारच नाशिल्लें अशेंय धरया खिणभर. फाटले 10 वर्सांत कितें जालें? फाटले 10 वर्सांत वीज पुरवण सारकी कित्याक जायना? दिसाक 6 फावटी 8 फावटी 10 फावटी कित्याक खंड पडटा? उदक लोकांक कित्याक सारकें मेळना? अशे आनीकय प्रश्न आसात. पर्यावरणाचे प्रश्न आसात. मिना सारको उद्देग बंद पडिल्ल्यान निर्माण जाल्ले प्रश्न आसात. व्यापार उद्देगाचे मळार प्रश्न आसात. हे प्रश्न सोडोवप होय विकासाचोच एक माटो. ते प्रश्न तशे दवरून तुमी 46 कोटींची एक बिल्डींग कार पार्किंगा खातीर बांदली आनी ती तशीच वडयली जाल्यार तो विकास न्हय. हे प्रश्न सोडोवप हो विकासाचो पयलो पावंडो. मागीर दुसरो पावंडो आसा तो ज्यो साधन सुविधा आमचे कडेन आसात, ज्यो पोरण्यो जाल्यात, ज्यो सुदारपाची गरज आसा, त्यो सुदारप हो दुसरो पावंडो. आसात त्यो आमचे कडेन सुविधा, पूण अपडेट करपाची गरज आसा, सुदारपाची गरज आसा. कारण नवीन तंत्रज्ञान कितलेशें आयिल्लें आसा, पूण तें आमी वापरनात. आमी दर वर्सा पावस येता, पावसांत मागीर रस्त्यांचेर फोंडकुलो पडटात आनी ती फोंडकुलो भरपाक मागीर माती आनी रोवोल घालतात. कितलीं वर्सां? पूण खंयच्या काळांत जगतात आमी? ह्या 21व्या शेंकड्यांत रोबोल आनी माती घालून जर फोंडकुलां पुरोवचीं पडटात जाल्यार आमी 21व्या शेंकड्यांत पावल्यात अशें दिसना. म्हणटच हो विकासाचो दुसरो पावंडो जंय आमी साधन सुविधा अपडेट करपाची गरज आसा. आनी तिसरो पावंडो आसा तो नव्यो साधन सुविधा निर्माण करपाचो, ज्यो आमचे कडेन नात त्यो. थंय घडये कांय बांदकामां नव्यान करचीं पडत, पूण बांदकामच हो विकास अशी जी समजणी आसा ती चुकीची. आनी ती समजणी कित्यांतल्यान आयल्या तर विकास म्हळ्यार बांदकाम, बांदकाम म्हळ्यार कमिशन आनी विकास म्हणजे कमिशन. हें कमिशन विकासा कडल्यान तोडूंक जाय आनी विकास गरजेक जोडूंक जाय. विकास लोकांच्या हिता कडेन जोडूंक जाय, तेन्नाच तो विकास सारको जातलो. देखून सरकारान फुडलीं 5 वर्सां ते सदरेर उरलें जाल्यार हें उतर अशेंच गुळगुळीत करून पोकें करचें न्हय. विकासाच्या मुळाक वचचें.
लोकांची पहिली गरज पयलीं भागोवची, दुसरी गरज ताजे फाटल्यान भागोवची, अशे रितीन गरजो भागत गेल्यो. जीवन सुलभ जालें. म्हाका ज्यो अडचणी पोरूं भोगल्यो त्यो जर अंदूय भोगल्यो जाल्यार विकास जालो ना. ज्यो अडचणी पयलीं आशिल्ल्यो त्यो ना जाल्यो आनी आज म्हजें जीवन जर आनीक सुलभ आनी सोंपें जालें जाल्यार तो विकास जालो. हें सरकारान मतीन धरलें जाल्यारच ह्या राज्याचो विकास जावंक पावतलो, ना जाल्यार ना.